दिसाचे सुरवातेक आमी गायन गावया. मोन्नांतलो जिवो जालो K 141 K6 पेज 141. Monnatlo jivo zalo zoizo, Monnatlo Jesus zalo zoizo, Monnatlo jivo zalo zoizo, Monnatlo Jesus zalo zoizo. Sopudrida rosnara, koini koso orazo oracho duruza jivitacha konara dolirula monazo oracho duruza Monnatlo jivo zalo zoizo Jesus solo zoizo, Monnatlo jivo zalo zoizo, Monnatlo Jesus solo zoizo. Kakor korpa vonachi, shipayato gagaro, soiti Jivo zalo zoizo, Monnatlo Jesus solo zoizo, Monnatlo jivo zalo zoizo, Monnatlo Jesus solo zoizo. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी माय मगच येवकार आज हो दुसरो आयतार पास्कांचो सगळ्यांक तुमकां फुडें येवन आमी खुशाल हे मिसान एंड्रू ग्रासियस आनी ताची फॅमिली पासून मागता देवाक दिन बासूं. तशेंच आज आपलो वाडदीस समारंभा माशा क्रूज आनी आपलो 21वो वाडदीस समारंभा विनोना तावेरा तांचे बसत मागतना आज हे मिसांत आमी आमच्या सोंपून गेल्ल्या पापसाहेबा बसत पापसाहेब फ्रांसिस्का बसत आमी हे मिसांत तुमचे बरोबर मागता. देवाक ताच्या जिविताच्या देणे खातीर आमी दिन वाजता. 12 वर्सां पापसाहेब कसो एक दिरादीक तांडेल कसो हें तारूंक पवित्र सभेचें ताणें चलयलें आनी आपल्या आसल्यान आपल्या उतरांतल्यान आनी आपल्या जिविताचे देखीन ताणें आमकां जेजू बरे गुणाची देख दवरली. ताचे बसत मागतना आनीक पापसाहेब विचून काडटले पवित्र सभेक आयच्या काळार 21व्या शेंकड्यांत जेजूची गोवाय दितेलो पापसाहेब आनीक पवित्र सभेक सगळे मोडा मदीं फुडें वतलो पापसाहेब आमकां फावो कर म्हूण पवित्र आत्म्यान जे कार्दियाल एकठांय जावन विचून काडटले तांची मनां उजवाडाय म्हूण हे मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज पास्कांचो दुसरो आयतार. ह्या आयताराक देवीक काकणुतेच्या आयताराची समारंभणी आमी करता. जेजूच्या मोन्ना उपरांत शीस पिरांतेन दारां बंद करून आसले. हे तांचे परिस्थितीन पुनर्जीवन जेजून तांकां दिलोली भेट
दोयाळेची आनी शांतीची भेट जाली. मेल्लोलो अनुभव घेवन शिसांनी पुनर्जीवन जेजूचो मोग आनी काकळूत सगल्यांक परगटली. आयज ह्या देवीक काकळुतेच्या आयताराक आमच्या महादोन प्रांतान आमी देवीक काकळुतीचो उत्सव समारंभता. ह्या निमतान आमकांय जण एकल्यांक उलोव. वचात देवीक काकळूत अनुभवात, जियात आनी परगटात. हेच करूंक भोगतीन आनी भावार्थान ह्या मिसाचे समारंभेन वांटो घेवया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक इल्लो घडयो विचारून आमी असो पातकी देवाची काकूत अनुभवून ती दुसऱ्यांक आमी वांटूंक पाटी उरल्या देखून आमच्या पातकांचें बक्षणें मागुया. हांव पातकी सोदविचार देवाक विचारून सांगता, मनान चिंतून जमूचा वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां बावडो वर्षे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Shanti tachaisha sonzari sorvispora deva sorgi charaya sorbudveda deva deva baba ami tuta namaskar karta ami tuta devasta tuja dol baba so ami Shanti tachaisha sonzari Somiar Jesu Christa Baba chaete astuta Somiar Deva Deva Chishiri Tu sonzarache Papatai Jaishtan sonzari Tika povindra kniazanati Deva Bapa ce moi vin Jesu Christa Et nosu povin, et nosu Iisus, et nosu pornestor Moi modeva Shanti tachaisha sonzari
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे देवा, देवी काकुतीची परब समरुमूंक तुजी पोरजां हांगा एकठांय आसा. हीच तुजी थांबून आसलेली देवीक काकूत अणभवूंक, जियोवंक आनी पोरगोटूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजी कृपा फाव कर. अशें हेच काकुतीन आमी दुसऱ्यांक मोजत करूंक पावूं आनी पुनर्जीवन जेजूचे उर्बेभरीत गोवाय जावं हें आमी मागता आमचे सुम्याचे पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पोरजे मोदे दोन दुतांनी खूब खुणां आनी अजापां केलीं. तांचे एक मत जावन ती सगळीं सोलोमोनाच्या दारवट्याशी एकठांय जातालीं. लोक तांकां वाखाणटालो, पूण कोणूच तांकां जमूंक फुडें सरनासलो. सोम्याचेर विस्वास ठेवतेल्या दादल्या आनी बायलांची संख्या इतली वाडोन वेताली की पेद्रू वेताना ताची सावली पूण तांचेर पडच्याक आनी आप आपले पिडेंतली बरी जावच्याक लोक पिडेवतांक चौकांचेर व्हरो आनी खाटींचेर आनी आतुर्नाचेर दवरी. जेरुजाल्याच्या लागशिल्ल्यान शारांतल्यान लोक जोम्यांनी येतालो आनी आपणा बरोबर पिडेवतांक आनी मेले ओतमे बसलेल्यांक हाडटालो आनी तीं सगळीं बरीं जातालीं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब गावून जातलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. Sorvesorak dinvasat, tokito boro, taso maimo, bitmer nasloro. अनेक बॉडी गाऊया. Sorvesorak dinvasat, tokito boro, taso maimo. इस्रायेलाच्या पुताद्वानी म्हणचे ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचे ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचे ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. जबाब. Sorvesorak dinvasat, tokito boro, taso maimo, bitmer naslolo. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा सोंदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब. Sorvesorak dinvasat, tokito boro, taso maimo, bitmer naslolo. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब. Sorvesorak dinvasat, tokito boro, taso maimo, bitmer naslolo. दुसरें वाचो.
प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव जुआंव तुमचो भाव आनी जेजूच्या एकवटांत तुमच्या कोश्टां दुखींनी तशेंच तुमचे राजवटकेन आनी सोंसणिकायेन तुमचो भागेली. देवाचें उतर हांवें परगटलें आनी जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिली देखून पाटमोस नांवाच्या जुंव्यार हांव आसलों. सोमयाच्या दिसा आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो आनी तुरतुरेचो कसो एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो म्हजे फाटल्यान अशें म्हणटालो, तूं पळयताय तें पुस्तकार बरय. म्हजे लागीं कोण उलयता गाय म्हूण पळोवंक हांव वळ्ळो. तेन्ना भांगाराच्यो 7 दिवल्यो हांवें पळयल्यो आनी त्या दिवल्या मदें मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो हांवें पळयलो. तो पांयां पर्यान लांब एक आंगोस्त न्हेसलोलो आनी ताच्या होड्ड्याक एक भांगाराचो पट्टो बांदलोलो. हांवें ताका पळयलो तेन्ना एक मोडें कशें हांव ताचे पांयाशी पडलो. ताणें म्हाका आपलो उजवो हात लायलो आनी म्हणलें, भियो नाका, हांव तो पयलो आनी निमाणो. हांव तो जिवो आसा. हांव मेलोलो पूण आतां हांव जिवो आसा सदां सर्वदां. मरणाच्यो आनी पाताळाच्यो चावयो म्हजे आदीन आसात. देखून तूं पळयताय तितलें जावं आतां घडटा तें जावं फुडाराक घडटलें तें बरोवन दवर. देवाचें उतरें. देवाचे वडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उबी रावन आमी गायन गावया. B10 5:27 B10 पेज 27 दुसरो श्लोक आमी गावया. Soy Sorvesvora, soy Sorvesvora, soy Sorvesvora, soy Sorvesvora, soy Uri Soria Volmi, ja zokam života, Teva to nam leuto, da zočiu posta, soy Sorvesvora, soy Sorvesvora, soy Sorvesvora, soy Sorvesvora, सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जो परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. होयला तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातराच्या पयले दिसा शीस जमलेले आसले थंयच दारां जुदेवांची भिरांतीन बंद करून दवरली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिसात तीं तांकां बक्षतलीं आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात तीं तांकां बक्षोवची ना.
जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोणवळो म्हणलेलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिश्यांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किळ्याची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किळ्याचे स्वातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोतमानच्याक ना. 8 दीस उपरांत शीस 9 घरांत आसले आनी ताचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबे रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण भावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विश्वास दवरलोय. पळयनासतना विश्वास दवरता तांकां खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो खुणा जेजून शिसां हुजीर केल्ल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हणल्यार अभिशिक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विश्वास दवरचे खातीर आनी विश्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा देवीक काकुतीची परब करता. देव काकुतीवंत. The other name of God is mercy. आनी ताची काकूत आम्हा समेस्तां सगळें व्हांवता. देखून पाप साहेबान जॉन पॉल II हाणें ही परब करची म्हूण पवित्र सभेक मागलें तेन्ना सगल्यांनीच स्विकारली ही परब. कित्याक देवाचें दुसरें सोयम म्हळ्यार काकूत. आनी ही काकूत आमी भोव करून प्राचीन काळांत अनुभवता, नियाळटा आनी आमी काकुतीवंत जावंक आमचे प्रयत्न चलतात. आयज आमी आमच्या सोंपून गेल्ल्या पाप साहेबाक पवित्र सभा ताळगांवची किरीत भाशेन हें दिनवासनेचें बलिदान ताका भेटयता. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस जाका काल सांता मारिया मायोरे ह्या बाजिलिकेंत ताची निकीपिणी जाली, बॅरियल जालो. तो जावन आसलो आमकां जेजूची काकूत वांटपी. ताणेंच हें काकुतीचें वरस परगोट्टाना म्हळें, मिझेरिकॉर्स सिकूत पातेर, मर्सिफूल लायक द फादर. काकुतीवंत बापा सारकी आमी जावंक ताचो मोठो हुस्को आसलो. आनी भाव भयणीनो, पवित्र सभा तिचे स्वयंभूच काकूत वांटपाचें. आनी आमी दर एक क्रिस्तांव जेजूचे पाटलावदार आमचें सगळें द कंपॅशनेट मर्सिफूल हार्ट ऑफ जीजस दिश्टी पडूंक जाय. सगल्यांत, आमच्या घरांत, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या वाड्यांत हें काकुतीचें काळीज देवान आमच्यान अर्द्यान घालां. पूण जायते फावटी आमी दारून जाता. देखून जायते फावटी आमी कोंकणी भाशेन म्हणटा फातराच्या काळजाचो. म्हणजे कितें? ताचे सवय काकूत ना, ताचे सवय दया ना. ही ऑर शी कॅनॉट बी कंपॅशनेट लायक द फादर. भाव म्हणून हें स्वयं क्रिस्ती मनशाचें. आनी देखून जायते फावटी आमी चड काकुतीवंत, चड कंपॅशनेट म्हणून दुसरे घोडे आमचो फायदो घेतात. पूण आमी कंपॅशनेट जावचें बंद जावंक जायना. आयज हो दुसरो आयतार जेन्ना पवित्र सभा
आमकां काकुतीवून जावंक उलो मागता. आयचो विशय जावन आसा वचात. देवाची काकूत अनुभवात, जियेयात आनी पोरगुटात. 3 उतरां आहात. वी हॅव टू एक्सपिरियन्स द मर्सी ऑफ गॉड, लिव द मर्सी ऑफ गॉड अँड प्रोक्लेम द मर्सी ऑफ गॉड. तिनूय गरजेची. आनी आयची वाचपां बाबुडीनो बकरून शुभ वर्तमान आमकां पळय कितें सांगता. थॉमस मानून घेना जेजू जिवोवन जाला म्हूण. दुसरे सांगतात ताका ना म्हणटा तो. ही वॉन्टेड टू बी युनीक. म्हाका पळोवंक जाय म्हणटा ताचे हात. ताच्या हातांनी किळ्यांची कुणां आहा आपल्यानी बोट घालूंक जाय म्हणटा. ताची कूस विधलेली एका शिपायान आपल्याचो हात घालूंक जाय म्हणटा. ना स्वत मानपाक ना म्हणटा. आनी बागेवन जिवान सांगता कास थॉमसा पासत जेजू शिसांक दिश्टी पडटा. आनी थॉमसाक सांगता बाय यो पळय दुबाव धरिनाका. हाव मर्सिफूल इज द रिजन लॉर्ड टुवर्ड्स दीस मॅन कॉल्ड थॉमस. वी कॉल हिम डावटींग थॉमस. कास ताचे पासत जेजू येता आनी सांगता ताका आतां पळय हांवूच तो जिवन जाल्लो. जाची खबर म्हजे दुसरे शीस तुका सांगतले. तूं दुबावलोय ताका दिश्टी पडटा. थॉमस मागीर व्हडले मागणे करता. म्हजे दुनिया आनी म्हजे देवा ग्रेट एक्ट ऑफ फेथ बिकॉज जीजस वॉज मर्सिफूल टू हिम. ही डिडंट से गेट लॉस्ट. आमी म्हणटा जायती फावटी स्वत मानना मरे तूं मानिनाका चल ना. जेजू ताका मेळूंक येता. काकुतीवंत दयाळटो आनी आपल्या शिसाचो हो भावार्थ थिरायता. भावमडीनो असलेंच कितें आमचें एक एकल्याचें जिवीत जावंक जाय. देवाचो अनुभव काकुतीचो अनुभव आमी प्राचीत काळार अनुभव करून कुंभसाराच्या साक्रामेंतान अनुभवता तो दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आनी आमचें काम एक एकल्याचें. आज आमी ह्या संवसारांत जियेता थंय सगळो तापिल्लें वातावरण. राग येता रोखडोच. बेश्टीन चाळवता. घरांत चाळवता. शेजाऱ्याक वाड्यान कोणाकूच पासियन्स ना. आज आमच्या रस्त्यांचेर उपयोग जातात. एकामेकाक आडवतात. वी हॅव नो पेशन्स. वी हॅव नो कंपॅशन. आतां कितलीं जाणां मोटरसायकली एकामेकाचेर आडूनच मोटरसायकलीच. आतां मोटरांक गरज ना. आतां ट्रक गरज ना. आमी आमकांच एकामेकाचेर मारून पडटा. पयर हांव पेट्रोल घालूंक वयतालो कारंजाले. हांगा टर्न जाता थंय आमचे 2 मोटरसायकली एकामेकाचेर मारल्यात. सगळीं पडलेलीं आहात. नाव दे इज नो नीड ऑफ कार फॉर एक्सिडेंट. आमी आमचेरूच एकामेक रोस्तीन चलयता. रस्ते धाकटुले कोण येता तो दिश्टी पडना. जायते फावटी ट्रक थांबलेलो आसा मारली मेले. भावमडीनो काकूत दुसऱ्यांक वांटूंक दिवंक आमकां एक एकल्याक कार्य आसा. धाकटुली गोडणी आसलो खंय एक पाद्विगार. आनी पाद्विगारान खंय रातीक शेनवारा दीस रातीक आपल्या एकल्या इश्टाक फोन केलो. आदले काळ ते फोन गुणावपाक जाय आसले. फोन वाजता वाजता तो ताचो इश्ट काडिना. पाद्विगार जाणा आसलो हो इश्ट आपलो घरा आहा म्हूण. पूण फोन काडना. दोन तीन चार पावटी केलो वाजता फोन काडिना. थोड्या वक्तान खंय एक 10-15 मिनटांनी पोत्तून केलो. पोत्तून कोत्तान सुई काडलो फोन ताच्या इश्टान. पाद्विगारान सांगलें आरे कितले पावटी तुका हांवें फोन केलो तूं काडिना. आनी तो म्हणूंक लागलो खंय म्हाजो फोन वाजूंक ना. तुजो फोन हांव रोखडोच काडटा. वाजूंक ना फोन. आर्रा म्हणूंक लागलो फोन वाजूंक ना. डिस्कस करूंक
आनी बेश्टी उजत करून ताका नाका आसलें बरें मागीर ते कितें उलयलें दवरलो फोन सोमारा दीस खंय 5 विगाराक फोन आयलो 5 विगार फोन काडलो त्या फोनांतल्यान खंय ताणें सांगलें एका दादल्यान फादर हांव सॉरी हांवें तुजो फोन काडूंक ना ताणें म्हणलें कोण तूं बाबा तो म्हणूंक लागलो तूं म्हाका फोन करतालो राती तूं म्हाका फोन करतालो कितलेच फावटी ते फोन केलो हांवें फोन काडूंक ना 5 विगारान सांगलें आय एम सॉरी म्हजो घोडये हांव म्हज्या फ्रेंडाक फोन करतालो तो फोन तुका लागलो म्हाका माफी कर तो मनीस म्हणूंक लागलो न्हू माफी करपाचें कांय ना तूं जाणाय फादर हांव राती म्हजो जीव दिवंक सोदतालो म्हाका जिवाची सारकी वीट आयिल्ली हांव जीव दिवंक सोदतालो आनी हांवें जीव दिवच्या आदीं देवाक सांगलें पळय तुका तर नाका हांवें जीव दिल्लो तुका तर जाय हांवें म्हजो जीव वाटयल्लो म्हाका कसली तरी कुणां दी गिव मी सम सायन आनी अशें चिंत आसतना म्हणटा फोन वाजलो आपूण म्हणटा तो फोन काडूंक भियेलो कारण म्हज्या मनांत जालें थंयचो देवान फोन केला जायत फोन वाजत रावलो हांव फोनाशी वचून भियेलो आनी असो म्हाका म्हज्या मनांत आवाज जालो हो देवाचो फोन ऑलमायटी गॉड इज कॉलिंग यू आय डिडंट टच द फोन आनी तो म्हणटा फादर यू सेव्ड माय लायफ नॉट यू गॉड सेव्ड माय लायफ हांवें ताचे लागीं खुणां मागली तूं खरेंच आसा तूं खरेंच म्हजो मोग करता तुका खरेंच नाका हांवें जीव दिलेलो शो मी सम सायन एंड दॅट रिंगींग ऑफ द फोन वॉज द सायन ऑफ गॉड्स मर्सी फॉर मी दॅट आय शूड नॉट किल माय सेल्फ भयणी भावनो देव आमकां जायती आपले काकुतीची मोगाची खात्री दिता तो आमचे सगळे कितलो दयाळ मोवाळ काकुतीवन ते आमकां अनुभवूंक मेळटा आमी कितलीं पातकी जावं कितलीं ओस्कोत जावं निराशी जावं कितलीं आमी आमचेरूच पुरान बेजार जावं तो आमचें सगळें बेजार जायना कितलीं आमी ताका विसरूंक पुरान देर आर सो मेनी पीपल हू डोंट बिलीव इन गॉड वी कॉल देम एथीस्ट और एग्नोस्टिक्स देव आज जाल्यार आसूं आमी कित्याक पडूं पूण तो आमच्या रागार जायना तो आमचेर बेजार जायना ताची काकूत आमचें सगळें भावा भयणीनो व्हांवत आसा पूण ती आमी अनुभवूंक जाय आनी ही काकूत आमी जियोंक जाय वॉट एवर माय सिन्स वॉट एवर माय विकनेस whatever my temperament, whoever I may be, He is merciful to me. ताची काकूत म्हजें सगळें शिममेन नासलेली आनी ही काकूत आमी परगटूंक जाय दुसऱ्यांक सांगूंक जाय फाटल्या वर्साक हांव पोलंड आसलो जंय सेंट फावस्टिनाक हो जेजू दिश्टी पडलो आपलें चित्र काडून संवसाराक देवी काकुतीची परब करूंक मागतालो त्या गांवांत ते इगोर्जेन आनी ते कॉमेंतांत हांवें भेट दिली एवरी डे दनपारचे 3 वरांचेर आपुणूच लोक ते देव मंदिरांत भोंवता आनी पोलीश भाशेन हो देवी काकुतीचो तेस करता एवरी डे आनी दनपारचे 3 आनी मागीर
एडोरेशन आसता थंय मागीर थंय पोलिश भाशेन मीस आसता पूण ही गॉड सदांच उक्ती लोकांक सदांच उक्ती आसता येवंक आनी देवाची काकुतीची दोया मोया चाकूंक देवाची काकूत अनुभवूंक आनी ती दुसऱ्यांक वांटूंक भाव आज ही परब आमी करून घरा वयता आसतना जेजूच्या काळजाची गोडसाण चाकुया ताची काकूत अनुभवया अनुभवल्यार पुरो ना आमी काकुती घेवन जावया कोंकणी भाशेन म्हणणी आहा मूय जा साकर खा धाकटी गोडण्यांनी काकूत दिवया दुसऱ्याक लेट अस बी कंपॅशनेट अँड मर्सिफूल जस्ट लायक आवर फादर आनी तेन्नाच की आमी सेंट फावस्टिना भाशेन जेजूचे काकुतीचे पोरगुटणार आनी दूत जावंक पावतल्या हीच कृपा आज हे पोरबे सुमयार आमकां सगल्यांक तेच जेजू लागीं मागून घेवया उबी रावया आमच्या भावार्थाची उसारणी करूया म्हणून सौत मानता देवा सोदपुजदार बापाक सरकार आणि पृथ्वीच्या रचणारा जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या समया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो तान जल्मलो ताणे कोसले ताका खुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिलो तो मेल्ल्यान मरे देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान लोळचोन जालो सर्गात चडलो सरभरदार देवापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची जिव्यां आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जेवणपण साश्टाचे जिवीत आमेन भयणी भावांनो आतां आमी आमची थोडी मागणी बापाक उबारुया आनी जेजूची काकूत आमी अनुभवूंक आमकां आदार मागुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी भावार्थाचे पोरगोडणेंत मेळतल्या सगळ्या आव्हानांक काळजीदारपणांत आनी पवित्र आत्म्याच्या बावलान फुडो करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी अंतरराष्ट्रीय तशेंच भारताच्या फुडाऱ्यांनी सदांच संदनाचो आनी संवादाचे उपाय वापरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाक समजूंक एकामेका सवें सोंसणीक जावंक आनी चुकता तितलेय पावटी एकामेकाक भोगसूंक पवित्र आत्म्याचें बोल आमकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमची नीत आमच्या मोगा प्रमाणें जातली म्हूण देवी काकुतीच्या आयतार आमकां एक उगडास हाका लागून आमच्यान सगळ्या संबंदांनी देवाची काकूत एकामेका सवें जिवंक आमचो हुस्को जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका इश्ट देवीक काकूत पोरगुटूंक पापसाहेब फ्रांसीस बारी वावुरलो पवित्र सभा म्हळ्यार देवाची काकुतीचीच जोर हेच पवित्र सभेंत भोव करून समाजांत भायर आयलोल्यांक तरेतरेच्या प्रश्नांक सांपडून समाजाच्या मुखार पातकी गुन्यांवकारी दिसलोल्यांक फ्रांसिस्कान
बापाची काकूत आनी दया वांटली. ताणें दिल्ली मार्गदर्शन पवित्र सभेन सदांच सांबाळून आनी आमी सगळीं देवाची काकलुतीक सदांच उलो मारून ती आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आयती कोर. आनी अशें आख्खो संवसार एक काकुतीचेंच बांदार जायशें कोर बापा. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. बसूय. भेटून एक आमी गायन गावया C8 बापाक मानना पान 31 C8 पेज 31. बापाक मानना भोगोबायो साय कालसाची बरी भक्ती भयणी भावंडो, हें आमचें बलिदान सोदपोदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचाराक सर्वेस्वर मानून घेवन देवा आमचे मोहिमेवन बापा हे उंड्या सोऱ्याचें बलिदान आमी तुका काळजिकायेन समर्पिता आनी देवाचे दयाळ काकुतीक आमी उलो मारता. हेच काकुतीन संवसाराची सोडवण करूंक तुवें तुज्या पुताक जेजूक धाडलोय. हे मिसा बलिदानांतल्यान फाव जाल्ली ही दैवीक काकलूत आमी अणभवूंक आनी परगटूंक आमकां आयती कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सुरपदवीधरा आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्ततो भजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पासकांची बली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाचे नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Holy
बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेत. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे मोक्षणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुरपूर घटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समर्पित जावं. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर. आनी कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या आर्सबिस्मा, सिमिया आमच्या औशलेर बिस्मांत सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवां सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. मास मेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मतान सरकाळीन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक देवाची बापाची मोगाची भुरगीं कशी अदीक आनी अदीक ताची काकलूत अणभवूंक जियोंक आनी पोरगोटूंक आमकां आदार दी म्हूण बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायच आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशानत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन पातकांतली सुटय आनी सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती.
वस्त जेजू बापाची दया काकूत बोगसणे आमकां पुरगटूंक आयलो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटली ताचे जेवणांत वांटो घेवन काकुती येवन जावंक फुडें सोदतली आमी सुभागी सोम्या तुमचे करुणेचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवतर आमी गायन गावया D4 आशेता काळीज मोजे पान 49 D4 पेज 49 प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज तुमचे मुखार हांव उबो आसा आमच्या गांवां खातीर हांव जंयसर काम करता मानगांव होली फॅमिली चर्च मानगांव हाचे खातीर आदार मागूंक तुमचे मुखार हांव उबो आसा आमी हांव वावर करता थंयसर आनी आमच्या आख्ख्या डायसिसीन आमचो लोक गरीब आसा आनी तांचो दिसपट्टो गिरास जोडूंक तो दिसड्याचें काम जायतो लोक करतात आनी असले परिस्थितीन आमी जे कितें आमच्या गांवा खातीर करूंक सोदता इगर्जेन करूंक सोदता ताचे खातीर आमकां
भायलो आदार घेवचो पडटा न्हू. आमच्या गांवांतल्यान फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्या इगोर्जेक कांय उत्पन्न ना. वी डोंट हॅव सोर्स ऑफ इनकम फॉर आर चर्च. पुणी आमची परिस्थिती आतां अशी पावल्या की जें घर आमी फादर रावतात तें घर मोडोंक पावलां. ताका तांच्या वण्टींक वयर ते सोकल्या पर्यंत क्रॅक येयलेले आसात. आनी त्या खातीर जेन्ना हांवें इंजिनियराक आपयलेलो, तो इंजिनियर म्हणलो फादर द फावंडेशन इज सिंकींग. इतलीं वर्सां 40 वर्सांचें घर तें फावंडेशन आसा तें भितर भितर वचत आसा आनी ताका लागून क्रॅक पडल्यात. आनी ते पासत तो म्हणटा इट इज रिस्की टू स्टे हियर. 1-2 पावस लागल्यार मिलाग्र म्हणटा तो. म्हणजे इफ इट रिमेन्स फॉर एनदर 2-3 रेन्स इट वील बी अ बीग मिरेकल. बट ते खातीर आमी येवजिलें की आमचें फादरींचें घर आमी आयज आसा फाल्यां नात, पूण जें घर आमी बांदतले ते फुडाऱ्याक जे पाद्री थिंगासोर येवन काम करतले, आमच्या मिसावांच्या गांवांनी काम करतले, तांकां सोंपेपण मेळटलें, तांकां एक सेफ्टी कशी मेळटली. आनी त्या पासत आयज आमची माणगांवची लोकां हांगासर भायर कलेक्शन बॉक्स घेवन उबी आसतलीं. तांकां उदारपणान तुमी दितल्यात म्हणून म्हाका खात्री आसा. तुमच्या उदारपणाचो अनुभव म्हाका आसा आनी तोच अनुभव तेंच उदारपण आमकां दाखयतलें म्हणून म्हाका खात्री आसा. हांव ही संदी घेतां आमच्या पाद्विगाराक, फादर सिप्रियानाक, फादर हेस्टनाक, फादर डॉमिनिकाक देव बरें करूं म्हणूंक. फादर सिप्रियान जायतो वावुरता, जायतो हुस्को आसा ताका. जेन्ना जेन्ना हांव ताका फोन करतां जावं हांगासर घरा येवन ताका मेळटा, तो विचारता बघ घराचें काम कशें चलता बरें, खंय पावलां, कितें जालां. जायतो हुस्को ताका आसा, जायतो आदार, जायतो तेंको ताणें आमकां दिला. आनी ताणेंच सिनियर सिटीजनांक घेवन आमच्या गांवांत येवन आमचो अनुभव, आमच्या गांवाचो अनुभव घेतला आनी खरेंच तांकां बरो अनुभव मेळ्ळा म्हणून म्हाका खात्री आसा. जायतो ताणें म्हाका सांगलां फादर तुज्या उदारपणा खातीर तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुजेर आनी तुज्या वावराचेर आशिर्वाद घालचो. फादर रिगनान कितें म्हणलां तें हांव मानून घेतां आनी हांव उलो कोत्तां पाद्विग्राच्या नांवान तुमकां सगल्यांक उदारपणान दियात. आमचोच गांवचो भुरगो तो, गांवचो पूत तो आयला बरे उमेदीन. जाय ती उमेद आहा, उमेद मोडची न्हू. ह्या भुरग्याची उदारपणान दिवया. आयज आख्खो दीस सगल्या मिसा उपरांत ती आसतलीं बॉक्सां घेवन. तुमी घोडे ह्या मिसाक सुबेज पयशे हाडूंक ना, घरा वचात आनी मागीर तुमकां टायम मेळटा तेन्ना यात. 5:30 वाजता आयज 4:30 वाजता मीस जावन ती आसतलीं, तेन्ना पर्यंत तुमी येवन ताका दिवंक जाता. प्रितीच्या बाबेन जशें आमी नियाळ्ळां, आयज देवीक काकुतीचो आयतार, डिवायन मर्सी संडे. आनी आतां मीस 9:15 वाजता. सांजेर देवीक काकुतीचो एक्ट ऑफ द डिवायन मर्सी 3 वाजता सुरू जातलो. पयलो आमी तेस कोत्तले हांव चॅपलेट ऑफ डिवायन मर्सी, मागीर पवित्र वर आसतलें, वरासांत आसतलें आनी मागीर ताचे उपरांत आमी मीस कोत्तले हांव देवीक काकुतीचे परबेचें आनी मागीर पुरसांव आसतलें. फादर कॅनेडी मिनेझीस हो कापुचीन पाद्री जो सांग्यार आहा तो येतलो आनी आमकां हें ओर चलोवंक हें आख्खो आक्त समरुंबूंक आदार करतलो. तुमी सगल्यांनी येवचें आनी करचें म्हूण मागता. बॉक्सां घेवन तीं उबीं आसात. त्याच बराबर फादर इगनाच्या आवय बापायन थोडे आमच्या फिरगोजकारान मेळोन झाडां विक्रेक दवरल्यात. तीं झाडां तुमकां जाय जाल्यार तुमी घेवचीं आनी जें कितें तीं पूण जायतात, वॉट एवर दे कलेक्ट फ्रॉम द सेल ऑफ दीस प्लांट्स, द प्रोसिड्स वील गो फॉर मानगांव चर्च. ताचें तें सगळें पूण जायतात तें सगळें तीं मानगांव इगोर्जेक दितलें. आतां पास्कां सोमार म्हणजे इस्टर संडे आमचें कलेक्शन जालां 2,16,000 रुपया. डिकन शेल्डनाक पास्कांचेच राती आमी आनी दिसाक इस्टर विचील एज वेल एज मॉर्निंग मासीस आमी स्पेशल कलेक्शन केल्लें 1,50,000 रुपया. गूड सॅमेरिटन फंड तुमी लँटन बॉक्सांनी घालून आमकां दिल्लें येयल्यात 4 लाख रुपया. आनी गूड फ्रायडे पवित्र जाग्या पासत होली लँड हाचे पासत जालां कलेक्शन 2,62,700 रुपया. 2,62,700 रुपीज. ह्या उदार देणगे पासत आमी तुमकां सगल्यांक दिन वाचता.
फारीक केल्या आतां खर्च जाला फारीक केल्यार पेंडॉल चेज लायट्स 3 लाख रुपया लँटन आमी तियात्र हाडलेलो पाद्र पियो 40 आनी 5,000 45,000 रेतीर केल्या 2 कोंकणी तशेंच इंग्लीश 3 दिसांचे 100 दिसांक 50,000 रुपया खर्च जाला आनी बेजमेता वेळार आमी फारीक केल्यात पाद्रींक जे पाद्री आयलोले न्हू सुमार 8 मायज पाद्री आसलेले 2 दिसाक आमी तांकां 1,15,000 फारीक केल्यात हें सगळें आमी करूंक पावल्या तुमच्या उदार देणगे पावसा तुमकां पोतून एकतां दिनवास ह्या आख्या पास्कांच्या काळार आनी कोरेजमाच्या काळार पास्कांच्या काळार म्हणजे पास्कांच्यो सोमरवण्यो आसल्यो त्या दिसांनी PPC तशेंच हेरूय संस्था जायत्यो वावुरल्यात पूण मुख्य भार घेतला PPCन तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं फाल्यां अब्रिलाचे 28 सांजे 5:15 वाजता तेच उपरांत क्रेजमॅट्रीक प्रे ग्रुपाची जमात वांटो घेयात मंगळाराचे 29 ऑन ट्युजडे भुरग्यांचो निकाल हांव जाणा SSC रिजल्ट येयला HSSC रिजल्ट पूण एर क्लासींचो रिजल्ट आसा तांकां मागण्यांत दवरुया आनी त्या दिसा आमच्या गोंयच्या पाद्रींचो भांगारा उत्सव गोल्डन जुबली ऑफ आ डायसन प्रीस तांचे पासत मागुया तांचो समारंभ जातलो 10:30 वाजता से कॅथिड्रलांत बुधवारा दीस अब्रिलाचे 30 आमच्या गोंयच्या आर्चडिओसीक 8 नवे पाद्री फाव जातले ऑर्दिना सावन 3:30 वाजता से कॅथिड्रलांत ओल्ड गोवा आमचो डिकन शेल्डनूय आसा ताचे पासत तुमी मागचें मायाचे पयलेर चोत्रायदरात मायाचे पयलेर दोनूय मिसा उपरांत आफ्टर बोथ मासेस आमी स्कूटर कार ट्रक टेम्पो बस सगल्यांचेर आशिर्वाद घातले सो तुमी स्कूटरी ट्रक बसी सगल्यो हाडच्यो आनी मुखार पाक करच्यो PPC मांडावळ सांबाळटली आनी ती सांगतात ती आयकात आनी मांडावळ सांबाळात मायाचे पयलेर दुसरेर आनी तिसरे तियार फेस्टिवल आमी घडोवन हाडटा एक्चुली आमी 4 दीस करूंक सोदता पूण चवथ्या दिसा कितलें ट्राय केलें तियात्र आमकां मेळोच ना दर दिसाक सांजे 7:30 वाजता आमी तियात्र करतले मागणी करून तियात्र सुरू जातलो पयल्या दिसाक 5 आनी 2 12 एकदम बरो विली सिल्वेरा हाचो दुसऱ्या दिसा खूंय व्हरतलो फ्रांसीस देतुये हाचो तिसऱ्या दिसा दुदांत साकर रोज फन्स हाचो तिनूय तियात्रांक टिकेट 500 रुपया टिकेट काडूंक आमी मागता हावजी आनी कॅन्टीन आसतलें मायाचे पयलेर मडगांव पाय तियात्रे सोलांत रविंद्र भवन ग्लोबल कोंकणी फोरम कार्यक्रम करता एक संगीत कार्यक्रम सकाळी 9:30 ते 12:30 पर्यंत वांटो घेवंक मागता मायाचे दुसरेर म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार सकाळी मिसां 6:30 7:30 केरांत 7:45 वाजता आनी मागीर कुमसारां 5 ते 6 उपरांत मीस आसतलें मायाचे तिसरे शनवारा दीस इगोर्जेन इंग्लीश भाशेन मीस सांजे 6 वाजता कुर्सा लागीं मायाचो म्हयनो म्हणटच कुर्सा लागीं फेस्तां कोमेस जातात पोसरें बाट सांजे 6 वाजता कार्दोज वाडो सांजे 6 वाजता नागाळी केवणे सांजे 6:30 वाजता आतां फुडल्या आयतारा हें चोत्रायन आयकात फुडल्या आयताराक मिसा सकाळीं सदांचे पुरी 6:30 8 आनी 9:15 आनी सांजेचें मीस आसतलें आतां मायाचो म्हयनो आमी गोरमेक लागून मीस बंद करतले 5:30 पूण ह्या वर्साक हांवें आनी पादिग्रान थारायलें मीस आनी बंद जाचना मीस चालूच आसतलें मातशें एक आमच्यान सॅक्रिफायस करूंक जाता गोरमी मिसाकूच्या व्हडली न्हू मीस गोरमेकूच्या व्हडली ताका लागून तुमी कांय परवा करचें ना जायत जाणांक गेल्या वर्सा जायत जाण म्हणटात फादर मीस कित्याक बंद केलें आमकां बऱ्याक पडटलें हें चिंतून आमी पादिगारान हांवें थारायलें की आमी हें मीस चालू दवरतलें सो 5:30 वाजतांचें मीस आसतलें सकाळचीं मिसां आहा तशीं आसतलीं सॅटर्डेचें इंग्लीश मीस आसतलें आनी संडेचें इवनींग 5:30 मास आसतलें तुमी कितेंय टेन्शन घेवचें न्हू सगळी जबाबदारी हांव घेतां तुमी सगल्यांनी बरे भशेन मिसाक येवचें मायाचे 5वेर मांडे म्हणटच PPC जमात 6:30 वाजता सगल्यांनी वांटो घेवंक मागता काल आमचो घोराब्यांचेर आशिर्वाद सोंपलो एस्टरडे वी एंडेड आ पास्कल ब्लेसिंग ऑफ फॅमिलीज सजमतां सगल्यांगेर हो ब्लेसिंग जाला कोणूय चुकला जाल्यार ताणें आमकां ऑफिसान कळोवचें आमी मागीर थारावया केन्ना डेट केन्ना जाय ते भशेन आमी येवन तुमचो बेजमेत करतले हांव एक चोत्राय दोची हो पास्कां काळाचो बेजमेत हे नव्या घराचो आशिर्वाद न्हू जायत पड फादर ब्लेसिंग आयले न्हू फादर हें घर बांदिलां मातशें तेंवूय ब्लेस कर तेच न्हू नवें घर करतना ना ताका सेपरात रीत आहा सेपरात मागणी आहात हें मातशें मतीन दवरचें आनी जायते फावटी ऑफिसान देतात म्हाका हो पादिग्राक वतात एक घर ब्लेसिंग पूण थिंग पाल फादर भयणी इलें फादर भाव आलें सगल्यान बराबर काडटा देन यू हॅव टू मेन्शन
how many houses, whether it is 2 houses, 3 new houses or 4 new houses. कित्याक एक घराक एक रीत करची कायदो आहा. हें मातशें मतीन दवरचें कित्याक नवें घर तें इट हॅज टू बी ब्लेस्ड प्रॉपरली. बेश्टो हेड न्हय. आयज जायत पाट हेड जाता कातोलकांक कितें दिसता कितें केल्यार चलतात ना बेसार माय मागपांता येना. बरे भशेन टाकटीक कायद्या प्रमाणे आनी उमेदीन इंट्रस्ट घेवन वस्तू करुया. सो पोतून सांगता हें नव्या हो पास्कांचो आशिर्वाद आमी कुटुंबाचेर केला. नव्या घराचेर आमकां दुसरी रीत आहा, स्पेशल खास रीत आहा. जायत पाडिलो फादर फुरीस बांदिला तोय बेंचा ना फुरीस बांदिला ताका स्पेशल रायट आहा. आनी कितें शॉप घायल फादर ताका आनी स्पेशल रायट आहा. एक संयोगा प्रमाणे तांकां रिती आहात मागणी आहा तें मतीन दवरचें. सजमतां सगल्यांक पवित्र उदक पावला म्हण आय एम एश्युअर्ड दॅट आय प्रिज्यूम दॅट एवरी वन हॅज गॉट होली वॉटर. कोणाक मेळूंक ना ऑफिसांत येवचें. हे पाटी 1800 केल्यात आमी न्हू. एकल्यान 4-4-5 दवरूंक न्हू. जायत पाटी एक मुखार दवरताय पानेला फाटल्यान 2 आसताय. म्हाका सगळ्यां दिसती पडटा मुगे दोळे एक्सरे पानेल दोगूच चोवन चोयता बाबा तितू 2 दोले आस फादर दवल रे फादर. पूण दुसऱ्यांक कितें ताका हांवें 300 एक्स्ट्रा करून रावयल्याय. पूण तुमी समजूचें एक्स्ट्रा आनी तुमी उदक केन्नाय घेवन येयाय. काम एनी टायम आम फ्री आसल्यार तुमकां पवित्र तुमगे उदक पवित्र करून दितलें हांव. इट इज नॉट ओन्ली तेंचें मेळ्ळें आख्खें वरस चलोवपाचें काम एनी टायम कितलेंय काटून हाडाय. एक टँकर हाडाय हांव ब्लेस करून दितां मागीर तुमच्यान भरून जाता बालद्यान. पूण तुमी चिंतचें सगल्यांक उदक पावलां म्हूण हांव सजमतां. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडाव करून जिलालें फ्रांजालें मोरोट 6:30 वयतालें सांतीस 8 कॅटेकिस्टान 9:15 वाजता. व्हडलें बाट 5:30 वाजता. व्हडलें बाट 1 5:30 वाजता. सदांचे परी आतां 10:30 ते 12 पर्यंत एल्कोहोलीक एनॉनिमस जमात आसतली. उबी रावया. कोणाकूय फादर रिगनाक तांचे इगोजेक चॅक दिवपाची खुशी आसा जाल्यार होली फॅमिली चर्च म्हणून बरोवपाक जाता. होली फॅमिली चर्च माणगांव आनी तुमच्यांनी ती चॅक हाडून फादर रिगना लागीं दिवं येता. कोणाक पयशांचो रिसीप जाय ताच्यानूय हो रिसीप व्हरूं येता. रिसीप बूक आसा तांचे लागीं आनी चॅक्स बी ते स्विकारतात मानून घेतात. सोर पदवेदारा आनी भोव मोगाळ बापा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणान शिसांचो भावार्थ थीर आनी गोड केलो आनी ताचें नांव परगटूंक तांची काळजां उर्बेन पेटली. हेच जेजूच्या नांवान तांच्या हातांनी तुवें इतलीं अजापां केलीं की भावार्थ्यांचो जोमो दिसान दीस वाडत गेलो. हेच शिसां उद्देशी देवाची काकूत शिसांक आनी दुसऱ्यांक अनुभवूंक मेळ्ळें. ही काकुतीची परब आज समरमतना ही काकूत आमी अनुभवूंक परगटूंक आनी ही काकूत आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत जिवोवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. होसयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगात तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जोय जोय. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया वचुया. F23 पान 9 आनी 6 F23 पेज 96. Wocuja, Chrysta Shantin, wocuja, wocuja, Chrysta Shantin, wocuja, 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 Chrysta Shantin, wocuja, wocuja, Chrysta Shantin, wocuja, Vai Cordoria, wocuja, Usmarak Prevaran caruria, e carismo
शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया